स्थानिक बारीक फार्मर दे आर लिडिंग अ हँड टू माउथ एक्झिस्टन्स आनी हें डिले करप म्हणजे आमकां एक कॉन्स्पिरसी कशी लागता. जेन्ना एका सायडीन TCPचे एमेंडमेंट हाडटात असेंब्लीन कशें अग्रिकल्चरल लँड ऑर्चर्ड लँड कशें कन्वर्ट करपाचें आनी दुसऱ्या सायडीक जे फार्मर आसा तांकां स्ट्रेंगुलेट करतात. म्हणजे तुमी आतां सोडात, एका सायडीक एनावन्स करता पॉलिसी, दुसऱ्या सायडीक सोडात तुमी, म्हणजे ह्यो जमनीक कन्वर्ट करून हे दिल्ली पार्टी आसा तांकां दिवपाक. दीस इज वॉट इज आवर फियर. सो आमी आयज आयिल्ले हांगा प्रोटेक्ट करपाक तांचे इंट्रस्ट, आमच्या फार्मरांचे इंट्रस्ट. आनी जेन्ना म्हणटा तो 5 रुपया खंय 2 रुपया इन्क्रीज करता MSP. टुडे वेर इज द इन्फ्लेशन. 5 रुपया म्हणजे कितें? 5 रुपयान च्या मेळना. आनी मिनिस्टर बसतात 5 स्टारान, तांकां कळपाक जाय ग्राउंड लेवलार कितें पळय ती परिस्थिती आसा फार्मराची. Support price is not coming on time. If they are going to delay it by 2 crops जाला आता, this is totally unfair of the government. Because if 5 rupees paddy for the paddy, 5 rupees is the support price, which they have to increase. They have not revised it for quite a long time. We have spoken about that also, to increase the support price of paddy. पूण हे थोडे पयशे तर दिवपाचे गव्हर्मेंट हे स्थानीक शेतकार गोंयकारपणांक आहाय तांकां तर दिवपाक तर फाटीफुडें जाता जाल्यार ही एकदम चुकीची खबर. And he has told us that he will do it as soon as possible and also increase the support price of paddy, which is from 22. He is saying it is going to be 22, but we have asked him for 25.